प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 6 विसवोर वोड 19 ते 23 पर्यंत 19 to 23. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. संवसारांत तुमकां थेवे एकठांय करिनाका. तुवें साणोस आनी कीड ते खावन इबाड करता आनी चोर फोडटा आनी चोरून व्हरता. पूण तुमकां थेवे स्वर्गार जमोवन दवरात. थंय तांचो इबाड करूंक साणोस वो कीड ना आनी ते फोडून व्हरूंक चोरूय नात. कित्याक तुजो थेवो आसा थंयच तुजे काळीजूय आसतली. कुडीचो उजवाड. कुडीचो दिवो दोडो. म्हणटच तुजो दोडो निवड आसत जाल्यार सगळी तुजी कूड उजवाडीक जातली. पूण तुजो दोडो निवड नासत तर सगळी तुजी कूड काळोखांत बुडटली. हे पासत तुजे भितर आसा तो उजवाडूच काळोख जायत जाल्यार तो काळोख केदो व्हडलो जावचो ना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमकां जेजू शिकयता, आमकां सांगता की आमचो दोळो म्हणटा, आमच्या कुडीचो दोळो जावन आसा उजवाड, तो दिवो दोळो. आनी भाव भयणीनो, तो म्हणटा म्हणटच तुजो दोळो निवळ आसत जाल्यार सगळी तुजी कूड उजवाडान जातली. वय आमी जाणो तें, आमकां कोणाक सांगपाची गरज ना. कित्याक आमी जाणो की ज्या मनशाक दिश्टी पडटा, ताचे दोळे उक्ते आसात, ताका भायर दिश्टी पडटा, ताका सगळें दिश्टी पडटा, ताका वाट दिश्टी पडटा. आनी भाव भयणीक जेजू तेईस फुडें कितें म्हणटा, पूण तुजो दोळो निवळ नासत तर सगळी तुजी कूड काळोखान बुडटली. भाव भयणीनो, जी कुड्डी आसात तांकां कांयच करूंक जायना, ती घरान बसतात आनी आतां कांयच तांकां करूंक जायना, कांयच दिसना, कितलें सोबीत देवान रचलां सगळें, तें कांयच दिसना तांकां. आनी तेजे उपरांत जेजू कितें म्हणटा, तो म्हणटा ह्या पासत तुजे भितर आसा तो उजवाड काळोख जायत जाल्यार तो काळोख केदो व्हडलो जावचो ना. तो कितें सांगता आमकां. भाव भयणीनो, आमकां स्तोत्रांतरांची पुस्तकांतली 119 विसवोर पळयत जाल्यार 105 वोड हांव वाचता तुमकां. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलोलो दिवो, उजवाड म्हजे वाटेचो. परतून वाचता. Psalm 119 verse 105. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलोलो दिवो, उजवाड म्हजे वाटेचो. भाव भयणीनो, जेजू आमकां सांगता जेन्ना आमी आमचे कडेन आमच्या दोळ्या दिसना, आमकां कांय भायर दिसना, तर इतलो काळोख आसता, तो मनीस कांय ताका साद्या मनशा भाशेन करूंक ताका कांय जायना, खरेंच उरता तो, ताका बरें सगळें सोबीत दिसता. तेच भाशेन जेन्ना देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून ना, देवाच्या उतराचेर आमी नियाल करिना, जेजू आमच्या भितर ना, कित्याक आमी म्हणटा जेजू आमच्या भितर कांतार करता आमी, जेजू आमच्या भितर जियेता, पूण खरेंच ताचें उतर जियेता. जेजू जोवांचो पयलो विसवोर 14 वोड कितें म्हणटा, हें उतर ह्या संवसारान येयलें आनी तें मास जालें. आनी तें मास जालें म्हणजे कोण तो? देवाचें उतर जावन आसा जेजू. आनी जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आयलो, तो आंकवार मोरीच्या कुसव्यान तो जल्मलो आनी तें उतर मास जालें आनी ह्या संवसारान तो आमचे मदें जियेलो. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आतां जेजू ह्या संवसारान ना, ताची कूड ना, पूण ताचें उतर आसा. आनी जेन्ना आमी ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरता, तें उतर आमच्या काळजान रिगून आसता, तेन्ना तें उतर आमकां देवाची जाणवाय दिता, देवाचो उजवाड दिता, आमकां सगळें आमची वाट दाखयता. जें आमी आतां वाचलां, तो जावन ती देवाचें उतर जावन आसा आमच्या पावलांक तो उजवाड. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत चलयता, हाच्यो खबरो ताच्यो खबरो आयकून आमी जिवीत चलिना, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता. देवाचें उतर आमकां खरेंच
हे बरें हो दिवो दाखयता हो जो देवाचो उजवाड जो आसा तो आमकां दाखयता आनी आमकां खरेंच हे आमचें बरें सोबीत जिवीत खरेंच बरें जिवीत वय त्रास आसतले ह्या संवसारान जेन्ना आमी आसतले त्रास आसतले लोक आमचेर आड येतलो पूण भाव भयणीनो जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर रिगून रावता देवाची जाणवाय आमकां आसा आमी देवाच्या जाणवाय प्रमाणे चलता देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता तर कितें घडटा देव आमकां आपलें मन दिता देव आमकां आपली जाणवाय दिता आमचेंच पळोवपाक तो आमकां आमचेंच पळोवपाचें आमी सोडून दिता आनी आमी सदांच दुसऱ्यांचें बरें पळोवपाक एके भाशेन एका सगल्यांक बरोबर एक युनिटी करपाक आमी भावुरता पूण जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना तर कितें घडटा आमी आजच्यो खबरो तांचे कडेन जे लोक देवाच्या उतरान रिगून ना संवसाराच्यो खबरो आयकता आनी सगळे आमच्या जिवितान पाड पडटा आनी सगळे वायट येता कित्याक देव आमचें पाड करिना पूण आमीच आमचेंच पाड करता कित्याक आमी आमचेंच करूंक सोदता देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोंक सोदिना ज्या लोकांक ह्या संवसाराच्या लोकांक आहा तांच्या मना सारक्या प्रमाणे तांचें चिंतप तांच्या मनशांचें चिंतप सारकें त्याच्या भाशेन आमी चलता आनी आमचें सगळें निसंटन करता आयज भाव भयणीनो जेजू आमकां आयज सांगता तो म्हणटा पूण तुजो दोळो निवळ नासत तर सगली तुजी कूड काळोखान बुडटली आमी जाणा तें आनी तो म्हणटा ह्या पासत म्हणटा तुजे भितर आसा तो उजवाड काळोख जायत जाल्यार तो काळोख केदो व्हडलो जावचो ना आनी भाव भयणीनो आमचे भितर आसा तो उजवाड काळोख जायत जाल्यार म्हणजे कितें देवाचें उतर आमचे भितर ना जाल्यार आमी फकत हांच्यो तांच्यो खबरो आमच्या काळजान रिगून दत्ता जाल्यार देवाचें उतर पयस दत्ता जाल्यार जी आमकां सजमणी मेवता देवाचो लोक जो येता आमकां देवाचें उतर सांगता तांच्यो खबरो आयकना जाल्यार पूण आमी फकत संवसाराच्यो खबरो आयकता जाल्यार आमचे भितर हो उजवाड जाता एकदम व्हडलो काळोख आनी कितें जाता आमी देवाच्या संबंधान आसना आमी ह्या संवसारच्या संबंधान आसा आनी आमकां सगलें जें ह्या संवसारान वायट येता तें आमी भोगूंक पावता आयज भाव भयणीनो ह्या उतराचेर आमी खरेंच भाशेन नियाळ करुया खरेंच हें उतर आमच्या काळजान धरुया हें उतर आमकां देवाचो उजवाड दिता आमकां खरेंच जेजू ही बरो बरें जिवीत भोगूंक आमकां सोदता आनी आमकां बेसांनी भरूंक सोदता पूण आमी ताच्या उतरान रिगून रावपाची गरज आनी जेन्ना आमी ताच्या उतरान रिगून रावता तें उतर आमी पाळटा तेन्नाच की आमकां देवाची जाणवाय मेवता आनी खरेंच आमी हें जिवीत बरे भाशेन जिवंक पावता आयज तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातून तुमकां सगल्यांक तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आमच्या सर्वंडारा जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक हांव